तो जो MP आहा ते म्हणटा की गोंयचे जे इश्यू आसा न्हू 3 जे MP गोंयचे आसा ते सगळे एकठांय येवन वचूंक जाय म्हणटा पार्टी सायडीक डेफिनेटली हांव ताच्या स्टेटमेंटाचें स्वागत करता. खरेंच तेणें बरें सांगिल्लें आसा. आमी तें करीत आसा. तो ताजे इवन लेट जरी तर आयलो ताणें बेगीनच ताका हें समजलें ही बरी गोश्ट आसा. आमी हें सदां करीत आयले आसा. आतां जे MP जाले ताची एक काँग्रेस एक BJP अशें जालें पूण आमी सगळ्यांनी कॉर्डिनेशनान काम केलें आनी ताका हें समजलें. त्या बद्दल ताजो हांव आभारी आसा. ताणें कसलेंय काम जें आहा गोंयच्या संदर्भांत कसलेंय विकासाचें काम आसा तातूंत आमचे कडेन मिनिस्ट्री आसा, सरकार आमचें आसा. इवन आमी केन्नाच ही कॉन्स्टिट्युन्सी म्हजी न्ही ती कॉन्स्टिट्युन्सी अशें कांय करिना. आमी समतोल गोंयाचो विकास हो आमचो ध्येय आसा आनी तातूंत तोच जोडलो जाल्यार आनी बरें जातलें. ताज्याय मतदारसंघाचो विकास जातलो आनी अख्ख्या गोंयचो विकास जातलो. पूण ते म्हणटा की सपोर्ट गावना म्हणटा तितलो तुमच्या कडसून जे राज्य साहेब तो हें जें म्हणटा तें चुकीचें आसा. ताणें पयलें जो हे उल्लेख केलो तो बरोबर आसा परंतु जो सपोर्ट मेळपाक सांगपाक येवंक जाय न्ही. ताका कितले फावटी येयला एकदां सुद्दां मेळूना. तो आयला ताजें आमी स्वागत करतले. तो येवंक जाय अशें ना. इवन फोनाचेर सांगला तेजें काम जें कितें काम आसा गोंयच्या विकासा संदर्भी काम आसा तातूंत आमचो 100% सपोर्ट आसता. कम्युनिकेशन जायना म्हणटा कम्युनिकेशन तो केन्ना आमकां सांगूंकूच ना तें काम एकूय काम सांगूं ना. परंतु आमी आप जावन करता. आमचो राज्यसभेचो खासदार ताणें सावथ गोंयांक सुद्दां स्कूल बसीस दिल्या. आमी कांय जरी करूंक मेळना सुद्दां आमी वेगळे पद्दतीन सगळ्यो गोश्टी खंय करूं जाय त्यो करता. लोक हे आमचे हें आसा. हांगा इलेक्शन जालें की पार्टी कुशीन आमी लोकांचे प्रतिनिधी आमकां सगळ्या लोकांचे कोण आमचो वोटर कोण आसा कोणें दिला हो विशय नासतना आमी सगळ्यांनी लोकांची सेवा म्हणून आमचें व्रत आसा. कम्युनिकेशन गॅप खंय तरी चड जाला कसो दिसता तुमच्या आमी एकामेकांक मेळोंकूच जाय. हांव तो मेळ्ळो की हांव म्हाका अडकिता पूण ताजें कितें जर हें कितें काम अडचणी कितें आसा तें आमकां सांगूंक जाय. सांगपा जाय उलोवंक जाय एकामेका कडेन उलोवंक जाय. हय गोंयच्यो अडचणी. आनी भाऊ ST रिजर्वेशन बील हे फावटी येवपाचें उरलें न्ही. हे चालूच आहा तें इवन जे डेली हेजेर येतात ते पूण काही हेज्या मदीं इल्लें फाटीं उरता. आज सामकें तोंडार येवन थांबिल्लें आसा. येणारे आतां पयर सुद्दां डिस्कशन ताचेर दवरलेलें पूण काही हे गोंधळ जालो सभागृहांत आनी म्हणून 2 वेळा हे बील खंय तरी फाटो फुटलो. त्यामुळे म्हाका दिसता खंयचे पद्दतीन आमी फोर्स करतले की येणाऱ्या इलेक्शना पयल्या दिसाच्यानच त्या बिलाचेर हे चर्चा जावचे आनी ते पास तर 100% जातले तातूंत कांय ना. आमी फक्त प्रयत्न करता की पयलेच आठवड्यात ते पास जालो वता अशें तो प्रयत्न आमी आमच्या पार्लमेंटरी हाका सांगतले. गोंयचो जो मुद्दो जे MP जाता ते सगळे एकठांय येतात त्या इश्यू खातीर पूण गोंयचे MP हे खंय तरी एकठांय येयना म्हणटा हे एकठांय आमी आसात न्ही परंतु त्या संदर्भात कितें सबज्युडीस आसा. त्यामुळे त्या हेतून कितें आंदोलन करप आमी तातूंत सहभागी जावप हें मातशें एक लोकप्रतिनिधी म्हणून आमकां हें आसा. पण लोकां फाटल्यान आमी ठामपणे उबे आसा हें लोक सांगतात आमी सांगपाची गरज ना. ह्या विशयाचेर आमी आसा भारतीय जनता पार्टी आसा. हो एक बरोबर आयलो आनी इल्लेसो ताका नेट येतलो ताजें हांव स्वागत करता. तुम्ही विषय हे केला तो म्हादईच्या विशयाचेर डिस्कशन केला सेंट्रला कडेन बाबा कितें कशें फुडें व्हरपा खातीर. आतां सबज्युडिशियस असल्या कारणान ताका जितली गती जितली मेळना आनी म्हणून तो बेगीना बेगीन कोर्टाच्या माध्यमातून सोडप हें एकच पर्याय आमचे कडेन उरला. थँक्यू.